आनी एक्स्ट्रा चार्जीस येताले आनी त्या खातीर लोकांक थोडें कन्फ्युजन जालें की बील वाडोवन येता काय म्हणून. पूण खरें म्हटल्यार जे टॅरीफ आसा जो बिलाचो एकूण युनिटा फाटल्यान जो रेट आसा तो वाडोवंक नासलो सरकारान आनी तो फुडें आमी एक वर्सभर आनी वाडोवचो ना हें करून. पूण जे आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान जे आमकां चार्जीस एक्स्ट्रा येता आमकां गोवा गव्हर्मेंटाक जे 92.57 crores येयल्ले लास्ट टायम. आतां ते आमी लोकांच्या वतीन पयलेच भरले. गोवा गव्हर्मेंटान पयलेच सेंट्रल गव्हर्मेंटाक भरले पयशे. आतां हे आमकां खंयच्यान तरी कंज्युमरा कडल्यानूच घेवंक जाय आनी ह्या खातीर आमी ते कंज्युमरा कडल्यान गेले 3 म्हयन्याक थोडे 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 करून घेतलेले पर युनीट अमके अमके घेतलेले आनी त्या खातीर आतां ते जून पासून सगळे जाल्ले आसा हेजे फुडें ते येवचो ना. हे आतां चार्जीस आमी लावंक नासले जे PPCA चार्जीस आसले ते आमी कोण एग्रीकल्चर कनेक्शन आसा तांकां लावंक नासले, बिलो पावर्टी लायन आसा तांकां लावंक नाशिल्लेच पयले पासून आनी आतांय ते ना फुडें. लायटीच्या खात्याचो कारभार अजून जाग्यार पडना. लोकांक बिलां दोबरात तिबरात आयल्यात. FPPCAचो एरियसाची वसुली गिरायकां कडच्यान चल्ल्या म्हूण प्रुडंटान हाजेर आयतारा स्पेशल रिपोर्ट केल्लो. ताचेर मंत्र्याचो हो रिस्पॉन्स. फुडें केंद्र सरकारा कडच्यान 57.10 कोटी मेळटले ते क्रेडीट खंय परत लोकांक दितले. ज्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमी जशे 92.10 crores भरलेले त्याच एजन्सीन त्याच सरकारान आमकां आतां 57 crores गोवा गव्हर्मेंटाक एडिशनल दिल्ले आसा. आतां 57 crores जे आमकां येयल्ले आसा ते आमी ज्या कस्टमरां कडेन हें बिलां वयतली त्या कस्टमरांक ज्या युनिटा प्रमाणे आमी तांकां आतां मायनस करतले थोडे थोडे तांकां कमी जातले हें करून फॉर नेक्स्ट 3 months. परत एक फावट बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्यांक येवंक लागतली. बिलां फारीक करपाक खंय खासा ॲप लॉन्च करपाचे आसात. 3 म्हयन्या पयलीं आमी रिडींग काडटाले आनी बिलां जी आहा ती जनरेट करताली गोवा इलेक्ट्रॉनीक लिमिटेड GL. पूण आतां 3 म्हयने जाले आमीच रिडींग काडटा आनी आमीच बिलां जनरेट करता. आनीक आतां म्हाका दिसता मातशें स्मूथ जाल्लें आसा आमी करपाक लागले. आनीक एक फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर एवरी वन वील गेट द बील, एवरी इंडिविज्युअल वील गेट द बील इन द एंड ऑफ द बिगिनींग ऑफ द मंथ. नॉट ओन्ली दॅट हें जालें नंतर आमी आतां दुसरो एक हें करता. इन फ्युचर वी आर प्लॅनिंग ऑनलायन दिवपाचें. आमी आतां ऑलरेडी वी आर इन्स्ट्रक्टेड टाटा कन्सल्टन्सी इज डुईंग अ प्रोग्राम फॉर अस. ते वेब हें करता आमकां एक ॲप तयार करता. तुज्या मोबायलाचेरच बील येतलें आनी यू वील बी एबल टू पे द बिल्स ऑन द मोबायल ओन्ली. बीजेपीच्या सरकाराच्या काळान आदल्या मंत्री मिलिंदान खात्याचे दिवे लायले म्हूण नवो मंत्री मडकयकार बोवाळ मारता. खतखते जाग्यार घालूंक तेंप वतलो. बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्या येतली. स्ट्रीट लायटी जाग्यार पडटल्यो. वीज पुरवण जाग्यार पडटली. मंत्र्यान गजाली सांगल्या खऱ्यो. उजवाड पडटा तो दीस खरो. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस.